राज्यात सध्या कोयराच्या वादान तकली वयर काढल्या। वचत थंय रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात। आपलो वाठार नितळ दवरप ही दरेकाची जबाबदारी। स्वच्छ भारत मोहिमे अंतर्गत वास्को वाठाराक 120 कोयराचे डबे दिल्यात। लोकांनी कोयर रस्त्या कुशीक उडोवचो न्हय, वास्को शार नितळ करपाचे मोहिमेत सगळ्या वास्कोकारांनी वांटेकार जावचे, वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकरान उलो मारला। लास्ट टाइम आम्ही चेअरपर्सनाक सांगतकूच आम्ही ऑनरेबल मिनिस्टराकडे अपॉइंटमेंट घेतिल्लो, पण तो जावना। म्हणजे एक वन टाइम सोल्युशन ते खूप कचरो आशिल्लो तो आम्ही आता सालिगांव प्लांटान खुबश्यो व्हेल्या। दिसाक 4 ते 5 15 टन दिसाक आम्ही सालिगांव व्हरता, म्हणजे इतलो कचरो जाता। सो तो सगळो क्लियर करून एक वन टाइम हांगा कितें तरी ते चालू जावपा जाय। सो म्हाका दिसता त्या खातीर एक मिटींग घेतल्यान तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। हांव GSW देव बरें करून तेच्या ऑफिशियलाक आमचो तेचो युनिट मॅनेजर अनुराधाक, तसोच एंटनी आनी प्रोजेक्ट मॅनेजर एंटनी, तसोच सावितो आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमकां CSS फंडाचेर आमकां एक डस्टबीन दिली, 110 डस्टबीन दिली। तशें आनी दिवपाचें आहाय तो मागीर दितले। तशेंच हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेमी डोर टू डोर गार्बेज आमकां दिवची। सगळे 25 वरान आमकां डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन बरे भशेन जाल्यार हे रस्त्यार बी गार्बेज तुमकां दिसपाना। आतां आमकां रस्त्यार गार्बेज दिसता की डोर टू डोर कलेक्शन ते दिनाय म्हूण ते लोक येता आनी रस्त्यार उडयतात, ते जावचें न्ही। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकर।